तुमकां खबर आहा कांय वर्सां फाटीं म्हणटाले नेवी आमचे गोंयचे दाबोळी आहा ते शिफ्ट जातले कारवार, कित्याक थिंगा ब्लू बर्ड कॉमेस जालें. पूण आयज पासून ब्लू बर्डाक तेणी आमचे नेवी शिफ्ट जावंक ना. सो थिंगा कितें तरी हिडन अजेंडा आहा, हे नेवी हिंगा रावंक सोदता आनी हे हिंगा काडूंक ना म्हणटकच गव्हर्मेंटाक इल्लो त्रास जातलो आनी गमतलें की नेवी थिंगा रावल्या आनी ते थिंगा आमचें पोजिशन घेवपाक रेडी आसतले. ही म्हाका भिरांत आहा आनी ही हांव शिटकावणी सरकाराक दिता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांकूय दिवंक शकता. आनी ते सांगूंक सोदता जेन्ना आमची एअरपोर्ट टर्मिनल्स आहा ते आमचे अरायवल डिपार्चर आहा ते आतां सरकारान इतलो पयसो मोडला. हांवें सांगलां ते भाशेन माधुर्य सिंध्यान तेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर आसतना तेणें दिलें. आतां गोंयच्या सरकारान पयशे मोडला. हे इन्वेस्टमेंट केल्या ते लोकांक दाखोवंक सोदता ते कितें आमी थिंगसरले शिफ्ट जावचे ना. पूण गव्हर्मेंट कॅन सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट प्लेस इज बिलोंग्स टू सेंट्रल गव्हर्मेंट अंडर नेवी अंडर मिलिटरी वॉट एवर. पूण हांव सांगूंक सोदता सरकारान आयजूच जेन्ना हो डॉक्युमेंट वाचला आनी देखूच लायन वाचल्या सरकारान इमिजिएटली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरोयते प्रायम मिनिस्टर सारको थंयचो गोंयचो गोट म्हणटा तेका प्रायम मिनिस्टराक सांगचें हें तुमी वायट पेपर गोंयच्या लोकांक दिवचो की आमी हो केन्नाच शिफ्ट जावपाक दिवचे ना. आमचो दाबोळी एअरपोर्ट सगळ्यांक रावतलो आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक लायक तो. जेन्ना हिंगा सगळे आख्या वर्ल्डाचो लोक येतलो आनी आमकां हो गोंयचो एअरपोर्टाक गोंयां वचोंक दिसता आनी दाबोळी येवन सगळे बिची तुका सावथ गोवाचे बिची लागीं पडटा ट्युरिजम इफेक्ट जातलें जायतें जातलें. ताका हांव चड उलयना पूण गोंयचें नांव एअरपोर्टाचें आसूंक जाय गोवा एअरपोर्ट गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी तुमकां जाय जाल्यार ती धाकटीं नांव घालची. डॉक्टर जॅक शिगेरा हू हॅज वन ओपिनियन पोल तेजें नांव घालूंक जाता. राजीव गांधी हू हॅज गिवन अ स्टेट आनी कोणाचें नांव घालूंक जायना. हीं दोन नांव आमकां इम्पॉर्टंट गोंयकारांक आहा.